अशा रितीन हो व्यवसाय सगळो सोंपोवपाचो घाट घातला. तरी आसतना आमी हातपाय मारपाचे म्हणजे एक आमची लढाई कायदेशीर स्वरुपान चालू आसा आनी ते आमी दिता. पळय अपेक्षा दवरता की हे जे आता मुद्दे आयज मांडल्या म्हापश्यान तेचेर वेगळ्या तरेन आंदोलन जातलें. म्हणजे हांवें पळय ते दिसा एक दीस सांगला प्रेसान की स्वताच्या जिवाक त्रास करप ना, चॅकपोस्टाचेर बी वचप आनी हेंचे पयशे उखलून हाडवप. म्हणजे ते इलेक्ट्रीक गाडयांक लागून काळे बावटे दाखोवप हे वेगळे आंदोलन आनी बाकीचे जे विशय प्रलंबीत आहा हेचेर गरज पडली तर सरकार सोडयना, नोटीस दिवन सुद्दां फाल्यां आमी कागदपत्राचो व्यवहार करतले. जरी सोडयना जाल्यार चॅकपोस्टार वचून परत पयशे उखलून हाडचे पडटले. कित्याक म्हाजी बस करच्या आदी एप्रील 19 ते मार्च 20 पर्यंत देणे फ्युएल सबसिडीचे पयलींचे जे उरला ते सरकारान बेगीन दिवंक जाय अशी आमची हांगासर मागणी आहा. म्हाजे विशय मांडून जाल्ल्या तुमकां कितें विचारपाचें? मुख्यमंत्री आणि सुदीप तमनकर आम्ही पहिलं की क्लोज रिलेशन आसा, इतले असताना इतले तुमचे मागण्यो आसा पळय अजून मेरेन कंप्लीट कित्या खातीर जायना? की अशें कितें आसा की सीएम तुमचे मागण्यो पूर्ण करना? पळय कितें आसा, मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्या उपरांत मुख्यमंत्री सगळे आयकता आनी सगळे डायरेक्शन दिता, पूण अधिकारी आयकना न्हू. हे दुर्दैव मुख्यमंत्र्याचे. आनी परत परत मुख्यमंत्र्या कडेन वचून कितें सांगप मागीर? आतां त्या दिसा STA मिटींग पळय जी जाल्ली त्या STA मिटिंगेन जे मुद्दे मांडलेले रेंटे कॅबाच्या संदर्भात, रेंटे बायकाच्या संदर्भात, बसीचे इलेक्ट्रीक बसीचे परमिटाक आवश्यकता करपाक आनी दुसरे आमचे हेचेर टॅक्सीचे विशय, ट्युरिस्ट टॅक्सीचे हे मुद्दे मुख्यमंत्री जेन्ना सांगता, ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक की ते सोडून दी म्हणून, आनी मागीर डिसिजन जेन्ना मिनिट्स हातीन दिता तेन्ना आमचे ते सुटाना. म्हणजे आतां काय कळना की मुख्यमंत्र्याक ते भियाना आसतले, पूण मुख्यमंत्र्याक वारंवार सांगीत आसता की 1-2-4 अधिकाऱ्यांक जो पर्यंत तूं सस्पेंड करिना तो पर्यंत तुजें एडमिनिस्ट्रेशन पळय आहा, जो भंय पळय लोकां मदीं वचपाक जाय पळय तो भंयच खंय वयचो ना. आयज पळय कशें आहा पळय रे ते बोरयेच्या साईबाबाच्या देवळाक लागून एक पेटिशन गेलें हायकोर्टान गेलां. थंयसर स्वता हायकोर्टान सांगलां लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण गोंयान ना, जंगल राज चल्लेलें म्हणून हायकोर्टान ते दिसा एक हें केलें, टिप्पणी केल्ली आहा, तेचेर ऑब्जर्वेशन काडलेलें आहा. आनी PI आनी तो PSI पळय जेणे FIR रजिस्टर करूंक ना ताका स्वता उपस्थितीत राव म्हटलां. पण त्या आदाराचेर हो चेतन सुर्लेकार बी पळय आहा, असले PIंक जो पर्यंत सस्पेंड करिना तो पर्यंत कायदो आनी कानून पळय हो कोणाक सामान्य जनतेक. म्हाजो प्रश्न आहा सरकाराक, सामान्य जनते AIचेर वखद फायन मारतना तुमी सेक्शनां पळयतले आनी बाकीची पळय जी जेणी पळय आपलो कायदो पळय वापर करूंक जाय कायद्याचो, कोणाक तरी अरेस्ट करप ड्रंक एंड ड्रायव्हर तेन्ना तो पाळचो ना, अशें चलचें ना. मोटर कलेक्ट जाता जाल्यार तो लागू जावंक जाय, नाल्यार जे होळी करा, नाल्यार आमी करता. आमकां सांगा मोटर कलेक्ट लागना, AI कॅमेरा बंद करा, लोकांक लुटू नाका. गोंयांत जायतो आमी प्रायवेट बसीस सध्या कॅमेरा केल्या. आता सगळ्यांचे म्हणणे कितें आसलें की ज्या ज्या जाग्यार ते चालू केले सीट बेल्टांक लागून तालो येता. आता जे हे सीट बेल्ट लागू जावच्या पयलीं पासून बसी ज्यो आहा पळय गोंय राज्यान ह्यो सगळ्यो बसी चालू आहा. आता सीट बेल्ट जर तालो येता जाल्यार ताका टायम दिवपाक जाय. कोणाचे फिटनेस सोंपता पळय आनी फिटनेस रिन्युअल आसता तेन्ना बसीचे पासिंग आसता त्या वेळाचेर ते लागू करपाक जाता. त्या संदर्भान तांकां सांगलां सगळ्यांक की फाल्यां आमी डायरेक्टरा कडेन हांव हेचेर चर्चा करतलो आनी ते तालो बिलो कितें आहा पळय ताका रिलॅक्सेशन पळोवया कितें मागपाचो प्रयत्न आसतलो. आतां दुसरें म्हणजे कितें आहा, AI पळय जे सरकारान चालू केला तेचे वरसून सामान्य मनशाचे सरकारान लूट चलयल्या वा हांगासर आरोप कित्याक करता की फायन जी पळय येता पळय AIचेर ही मोटर व्हेकल एक्टाचेर फायन आधार धरून मोटर व्हेकल एक्टाची बेस धरून सरकार ती इम्प्लिमेंट करता फायन. म्हणून जेन्ना तो ट्रॅफिक चेतन सुर्लेकार म्हणून PI पळय जो आहा ट्रॅफिकाचो हांगासर अंजुना फाटीं कोणाची तरी टू व्हिलरीक तेणी ड्रंक एंड ड्रायव्हिंगाक धरली. आमी ताका एक्ट दाखयलो, एक्टान 202, 203, 204 सेक्शन जे आहा 185 सेक्शन आहा. हांगासर कोण जर पिवन चलयता जाल्यार ताका फूल पावर दिल्ल्या कायद्यान की तेणी ताका अरेस्ट करपाक जाता. पूण हे पुलीस कितें करतात, ताका अरेस्ट करून कोर्टा कडेन प्रोड्यूस कर, मागीर ताका लॉकअपान दवर, हो आपल्याक झंझट नाका, हें काम आपलें वाडटा म्हणून ते कोणाची गाडी पळय ती आहा ती पळय ती भितर उडयता. म्हणून हे सगळे प्रकार कितें आसा हे बंद जावपाक जाय. आनी डायरेक्टराक ह्या संदर्भान रिप्रेझेंटेशनूय दिला. जर तर मोटर व्हेकल एक्टाच्या आधाराचेर जर तुमी जर फायन मारता लोकांक मागीर तोच मोटर व्हेकल एक्ट चेतन सुर्लेकाराक तो लागू जायना काय म्हणून. पूण आमी तेजें सस्पेन्शन सुद्दां मागलां, CMाक रिप्रेझेंटेशन दिलां पळय तितून. आतां आयज आमकां परत परत वारंवार ह्यो मिटिंगो घे, वारंवार आमकां रिप्रेझेंटेशनां दी,
विषय जे आहा पळय ते सुटाना. 50 रुपयाचे पळय फायन येता पळय आफ्टर फिटनेस एक्सपायरी, ती फायल सरकारा कडेन परत पेंडिंग आहा. मागीर दुसरे आमचे फिटनेस फी वाडयल्लेली, फिटनेस 20,000 जाल्ली, 10,000 15,000 जाल्ली, मागीर 10,000 जाल्ली, ती कमी करून आमी मागलेली सरकारा कडेन, ती फायल परत पेंडिंग आसा सरकारा कडेन. अश्यो सगळ्यो गोष्टी पेंडिंग आहा. आता दूख दिसता सांगपाक की हांव एक बस संघटना लीड करून सुद्धा आमच्या बसकारांक खुबशा खबर ना. सीएमांक अर्जंट केन्ना मेळचें पडटा पळय तेन्ना रवींद्र भवनान वचून आमकां सीएमांक मेळचें पडटा लायनीक रावन. आता थंय खंय दोन वाद जाल्ल्या कारणान आता थंय नंबर केल्या. एकदां म्हाका 64 नंबर गावला, म्हणजे 63 लोक म्हाज्या फुडल्यान 64व्या नंबरार रावन सीएमांक मेळोन आमकां ह्यो आमच्यो व्यथा पळय ज्यो आहा ह्यो आमकां मांडच्यो पडटा. पळोवंक गेल्यार आयज रवींद्र भवनचे पळय आहा हे सीएमान जीएमसी कळे करून उडयला. पयलीं लोकांक जीएमसीन सकाळी फुडें 5 आनी 6 वयचे पडटाले नंबर काडपाक थंयसर, आनी लोक नंबर घेवन मागीर ते ओपीडीक थंयसर लोक लायनीक रावताले. पण आता रवींद्र भवनाची साखळेच्या वेवस्था मुख्यमंत्र्यान जीएमसीच्या पॅरलल करून दवरल्या. थंयसरूय लोक आतां 4 आनी 5 नंबर काडपाक येवपाक लागले आनी थंय लायनीक रावन मुख्यमंत्र्या कडेन पळय येता मांडटा. दुर्दैव म्हणजे कितें, मुख्यमंत्री पळय आश्वासनां दिता. काल हांवें सांगला प्रेस कॉन्फरन्सान, 1 नंबर नौटंकी मुख्यमंत्री आमकां गोंयांक लाभला की कितें पळय उलयता पळय तो तेची तेकाच खबर आसना. आता एक्चुअली आमकां एक राजाराम म्हणून तेणे OSD दिल्लो आसा, ताका फूल डायरेक्शन दिल्लें की बाबा कितें आमचें कामां आहा ती कर. पूण तो राजाराम खंयच्या संवसारान वावुरता आनी तो कितें करता पळय ती आमकां काय कळपाक मार्ग ना. केन्ना फोन घेतलो जाल्यार घेतलो, ना जाल्यार ना. अशा परिस्थितीन आमचो वेवसाय सगळो घुसपाटलेलो आहा. आनी व्यथा ज्यो आहा बसकारांचे पळय त्रास जे आहा दिसान दीस वाडत आहा. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान सगळे वेवसायीक जे आहा तेंचेर उपासमारीची पाळी आयज हाडलेली आहा. इलेक्ट्रीक बसीचो विशय काल हांवें पणजे घेतलेलो आहा, तेचेर हांव चड उलयना. इलेक्ट्रीक बसींक लागून सुद्दां आमकां पळय जे त्रास आहा ते काल आमी पणजे मांडल्या. काल हांवें अनाउन्समेंटूय केला कितें म्हणून की आमी गडकरीक काळे बावटे दाखयतले. तितून आमी एक ट्विस्टूय केला पयर काल परत की अमित शाह येता पळय तेन्ना अमित शाह सुद्दां काळे बावटे दाखयले वयतले. कित्याक निशेध करपाक की तांकां कळपाक जाय की राज्याचे पळय सरकार आहा पळय ते बारीक लोकांक कशें चिड्डिता पळय, काळे बावटे दाखोवप म्हणजे व्हडलें कितें ऑफेन्सिव्ह न्हू, ते एक प्रकारचें आंदोलन. आनी सरकारान म्हाका दिसता सरकार लोकशाही जर मानता जाल्यार ह्या सरकारान मुक्तपणान ते आमकां करपाक दिवंक जाय. रस्त्यार खंयसरूय आमची वेवस्था करची आनी आमकां ते काळे बावटे दाखोवपाक दिवचे. कित्याक तो एक प्रकारचो निशेध की आमच्या पोटार पांय दवरता म्हणून. हितून कोण जॉईन जातले ते म्हाका खबर ना. टॅक्सीचे विशय प्रलंबीत आहा, रेंटे कॅबाचे विशय प्रलंबीत आहा, मागीर आमचे रेंटे बायकाचे विशय प्रलंबीत आहा. आयज टॅक्नॉलॉजीक लागून रेंटे बायक लायसनां पळय दिल्ली ती रिन्युअल जायना लोकांची 2022 अशी लोकांची प्रत्येकाची धंदेवाल्याची आज व्यथा आहात. सगळ्यांचे धंदे भारतीय जनता पार्टीन सत्तेर येयल्यामुळे 2000च्यान आनी 2014तल्यान केंद्रान येयल्या उपरांत काबार करून उडयल्या. प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या अखिल गोवा बस मालक संघटनेतर्फे, तेतून तुमचे पयलीं सगळ्यान पयलीं स्वागत करता. आनी आयज विशय जो आसा पळय ते आमच्या बसीच्या धंद्याच्या संदर्भातले विशय की सगळ्यान पयलीं माझी बस म्हणून सरकारान जी इंट्रोड्यूस केल्या गेल्या वर्सा ती एक जाली. मागीर दुसरी आमचे AI कॅमेराचो जो विशय आसा दुसरो, आनी तिसरो फ्लायओव्हराचो विशय आहा. हे 3 मुद्दे पळय जे आहा ताका लागून आमी आयज म्हापश्यान प्रेस कॉन्फरन्स म्हणजे पयली मिटींग दवरलेली आनी आतां प्रेस एड्रेस करता. आता पयलो सगळ्यान मुद्दो म्हणजे माझी बस पळय जी स्कीम आहा सरकारान इंट्रोड्यूस केल्या तिचे नोटिफिकेशन जे आहा हे 5 मे 2006 मे 2025 जे येयल्ले आनी त्याच्या उपरांत ताका आमी विरोध केल्लो म्हणजे ते नोटिफिकेशन काडटना सरकारान कदंबाच्या अंडर माझी बस स्कीम आमी अप्लाय करतले अशें नोटिफिकेशन काडलेलें. ताका लागून आमी ताका विरोध केल्लो कदंबाच्या अंडर. आनी 26/5/2025 26/6/2025 मुख्यमंत्र्यान इनॉग्रेशन केल्लें रवींद्र भवन साखळे हांगासर. आता ज्या तरेन पळय सगळे पळय हे चलता मागीर आमी ताका विरोध केलो. फायल सरकाराक मूव जाली. मागीर सरकारान परत 1 तारखेक आमकां कळयलें की ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा अंडर ती स्कीम आमी लागू केल्या. ती लागू केल्ली स्कीम आयज पर्यंत आमकां मेळना. पयर सरकार म्हणजे मुख्यमंत्री 10 बसी ज्यो कदंबान हाडल्या तेचे इनॉग्रेशन करतना पणजे सांगूंक लागलो
की माझी बस स्कीम आमी प्रायव्हेट बसकारांक दिता. बसकारा मदीं आनी गोंयच्या जनते भितर संभ्रम आहा की आमकां कितले पयशे मेळटा आनी कितले ना पळय ते. आनी बसकारा भितरूय संभ्रम आहा की कोणाक बाकीच्यांक मेळटा जाल्यार आपल्याक मेळना काय म्हणून. आयज हेचेर पड्डो उडयतना हांव लोकांक पर्यंत पावयता मेसेजी सगळ्या बसकाराच्या समोर की ही स्कीम जी आहा ती सरकारान अजून पूर्णपणान सरकाराची लागू जावंक ना. आतां पळय जे नोटिफिकेशन येयला तेकाय परत विरोध केला, कित्याक तितून क्लॉज जे आहा पळय 15 वर्सां वयल्या गाडयांक आमी दिवचे ना ते मान्य ना. मागीर दुसरी म्हणजे तेचेर कितें आहा की पेंट वॉशिंग सेम आसपाक जाय, एटीएम टिकेटींग मशिनां सगळ्यांकडे आसपाक जाय. सगळे विशय पळय जे आहा हे विरोध करण्यासारखे आहा. कारण अजून पर्यंत टेक्नॉलॉजी 100% गोंयांत चलना. हांव सदांच सांगता काशीनाथ शेट्टेन केबल जर कापले जाल्यार सगळी टेक्नॉलॉजी हेंची बंद पडटा, म्हणजे सगळी ऑफिसां डेड जाता इंटरनेट नासल्यामुळे. ताका लागून सरकारान पयलीं विचार करूंक जायो की टेक्नॉलॉजीचो आपले कडेन बाबा 100% इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा जाल्यार ती लावप. आतां आमी सगळ्या ऑफिसांनी सुद्दां पेमेंट जे ऑनलायन आसले ते कॅश करून घेतलेले आसा परत. कित्याक रिझर्व्ह बँकेच्यो ज्यो गायडलायन्स आहा, BNS सेक्शन जे आहा, कॉयनेज एक्ट जो आहा तो खंय तरी वायलेशन जातालो हे आमी सगळे दाखोवन आयज आमी कॅश सगळे कडेन करून घेतलेले आसा. मागीर दुसरो विशय म्हणजे की फ्लायओव्हराचो. आयज सरकारान जो पळय फ्लायओव्हर बांदपाक हातीन घेतलो 4 जून 2024 तेचे इनॉग्रेशन जाले. 2 वर्सांचो टायम दिल्लो. 2 वर्सांचो टायम जो 24 जून 2026 काबार जालो. आतां परत सरकारान 2 म्हयने तांकां एक्सटेंड करून दिल्या. 10 सप्टेंबराक इनॉग्रेशन आहा. आतां हे सगळो फ्लायओव्हराचें काम म्हणजे पयलीं अटल सेतू जेन्ना बांदलो तेन्ना म्हापसा पणजे रूट पळय जो आहा ह्या बसकारांक सगळ्या आनी खास करून नॉर्थाच्यो पळय ज्यो बसी पणजेन वयता सगळ्या बसकारांक त्रास जाताले कंजेशनाक लागून. लायनर जे आहा ते 2 म्हयन्यान मारचे पडटाले, 6-7 म्हयने येता ते. क्लच प्लेटी 6-7 म्हयने येता पळय त्यो 2-3 म्हयन्यान घालच्यो पडटाल्यो. बाकीचे मेंटेनन्स आहा, बसी खंयच्या वाटेनच्यान काडून ट्रिपी चुकताल्यो, डिझल कन्झम्पशन एकदां 10:30 म्हापशेच्यान बस सुटलेली 1:30 जायसर पणजे पावनासली. हे सगळो विचार करून अटल सेतूच्या वेळा वयले हाल जे जाल्या त्याच्या उपरांत आतां फ्लायओव्हराचें काम सरकारान हातून घेतले. अटल सेतूच्या टायमार 1 रुपयाचें कितें कॉम्पेन्सेशन सरकारान दिलें ना, पण आतां आमी फ्लायओव्हर जे पळय काम पर्वरी हातीन घेतलेले तेन्ना आमी सरकारा कडेन मागलेले आनी सरकारान ती फायल मूव करून आतां म्हाका ते इन्फॉर्मेशन मेळटा ते प्रमाणे म्हयन्याक एक 10,000 कॉम्पेन्सेट करपाक जी स्कीम फॉर्म्युलेट करपाक लायल्या. तेजे पेपर चालीक लागलेले आहा, तांणी इन्फॉर्म केला सगळ्यांक. मागता सरकारा कडेन परत तुमच्या माध्यमांतल्यान ती जाता तितले बेगीन लागू करची आनी 10 सप्टेंबर पर्यंत ती सगळ्यांक दिवची आनी ज्यो बसीचे लिस्ट बी फायनल केला पळय तांकां ते तेंच्या पर्यंत ती सरकारान जाता तितल्या बेगीन पावोवची कॉम्पेन्सेशन जे पळय आहा ते.